नमस्कार. हेडवांच्या ह्या आयच्या खाशेल्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी म्हाका दिसता हो निवडणुकी पयलींचो सगळ्यांत म्हत्वाचो इंटरव्यू. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार. स्वागत तुमचे. सालसेती भितर सामके आज मिटींग जाल्यात, लोकय भरपूर आशिल्ले. कितें दिसता? कारण म्हाका दिसता तुमी सध्या फोकस व्हरून सामको सालसेतीचेर घालोसो. ना पयलीं म्हणजे हांव एक गजाल क्लियर करूंक सोदतां की हांव सबंद गोंयांत सारको इक्वली भोंवला. दक्षिणेन जितलो भोंवला तितलो उत्तरेन भोंवला. उत्तरेन सुरवातीक भोंवलो, दक्षिणेन मागीर शेवटी दवरलेले. तातूंत भितर काणकोण पासून ते ताळगांव पर्यंत सगळे कडेन कवर जाल्ले आसा. म्हणजे प्रवास म्हजो सारको काणकोणच्या एका टोका पर्यंत, पैंगीण पासून ते काणकोण पर्यंत, म्हणजे सकाळचो स्टार्ट करून सांजचो आयला. सालसेत हो इल्लो फोकसान उरता, मिडियाय ताका फोकसान दवरता. स्वाभावीक आसा की ते मडगांवचें सेंटर आसल्यामुळे थंय लक्ष चड आसता. बाकीचे कडेन काणकोणा गेलो तो मिडियाक तितलो खबर आसता असो ना. मिडिया काणकोण खबर आसता, फक्त सालसेतीची जे मतांची संख्या आसा ती संख्या सामके होत्याचे नव्हते करपाक शकता. 40% असल्यामुळे सालसेती एकाच तालुक्यात 40% असल्यामुळे म्हाका दिसता स्वाभावीक आसा की स्ट्रेस थोडोसो उरतलो. 8 मतदारसंघ, 40% वोटर्स. हे मिशन सालसेत 2 हांव मिशन सालसेत केन्नाच करूं नासलें. पयल्या खेपा सुद्दां हांव जेन्ना मिडियान गेला तेन्ना थंयच्या काही वर्तमानपत्राच्या हांच्यान ताका नांव मिशन सालसेत दिलें. ह्या खेपा हांवें मिशन गोवा केला आनी हांव जवळ जवळ सगळे गोंय भोंवलो आसा. एकूय मतदारसंघ ना की जाग्यार हांवें सभा घेवन ना किंवा कॉर्नर मिटिंग्स घेवन ना. कांय जाग्यार बूथ कार्यकर्त्यांच्यो मिटिंगो घेतल्या, कांय जाग्यार कॉर्नर्स मिटींग घेतल्या, कांय जाग्यार सभा घेतल्या. म्हणजे वर्च्युअली 40 मतदारसंघात म्हजो कसो ना कसो तरी थोडो ना थोडो तरी प्रवास जाल्लो. पयल्या खेपा आमकां दक्षिण गोंयांत सालसेत भागांत प्रत्येक मतदारसंघात कोण ना कोण तरी लोकल जाका एनकरेज म्हणटा ती एनकरेज आहा. त्यामुळे इल्लो चड टायम थंय काडप स्वाभावीक ते मागतात. तुम्ही कितें म्हणटात की ह्या खेपेक सालसेतीचो चक्रव्यूह तुमी भेदतले? सालसेतीचो चक्रव्यूह गेल्या इलेक्शनाकूच भेदलो गेला. पण तुमी भेदलो नाशिल्लो, तुमचे बरोबरच्यानी भेदिल्लो. ह्या खेपेक तुमी भेदपाक जाय. सालसेतीचे इम्पॉर्टन्स काँग्रेसीक आहा. काँग्रेसच्या दृश्टीन गेल्या पर्यंत फक्त 2 आमदार आयले सालसेतीचे. सो सालसेतींच्यान काँग्रेसचे जे पळय डिक्लायन जावपाक सुरवात आसता ती गेल्या निवडणुकीक विधानसभा निवडणुकीक जाल्ली आहा. तांचो बालेकिल्लो तांच्या हातांतल्यान गेल्लो पूण तो पूर्णपणे तुमच्या हातांत आयलो नाशिल्लो. हांव म्हजो बालेकिल्लो ताका अजुनूय म्हणचो ना. पण म्हाका दिसता आतां तो काँग्रेसचो बालेकिल्लो किंवा काँग्रेसचे एकदम लीड घेवपाचें ठिकाण अशें डेफिनेटली परिस्थिती उरूंक ना. न्यूट्रल प्लॅटफॉर्माचेर पावपाक लागला. सालसेत हॅज बिकम न्यूट्रल. दोनूय पक्षांक इक्वल सादारणशी किंवा जवळपास इक्वल वेटेज सालसेतीच्यान येतली. अशें म्हणटात की नरेंद्र मोदी फॅक्टर तुमकां नॉर्थाक खूब फायद्याक पडटलो जाल्यार तो सावथाक माल पडटलो. तुमची एनालिसीस कितें? ना ना तशें ना. नरेंद्र मोदी फॅक्टर सगळेच कडेन बेनिफिशियल जाता. एक सातत्यान काँग्रेसी कडच्यान अपप्रचार जो जाता तो म्हणजे कॉम्युनल एंगलाचेर नरेंद्र मोदीच्या संदर्भात एक भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न मायनॉरिटी कम्युनिटीन तांच्यांनी डेफिनेटली केल्लो आसा. पण आमी ताका ह्या खेपा आमचे अनेक कार्यकर्ते किंवा वळखीचे बरे मागपी हे कॅथलीक कम्युनिटीन आसल्यामुळे सालसेतानूय बाकीचे कडेन आमकां प्रॉब्लेम खंयच जावन ना. ज्या जाग्यार आमचो कॅथलीक आमदार आसा थंय ताणें तें ऑटोमॅटीक कितें म्हणजे ताणें गेल्या 2 वर्सांचो अनुभव लोकांच्या जमेका. सालसेतानूय ह्या खेपा बऱ्यापैकी पार्टिसिपेशन गव्हर्मेंटान असल्यामुळे तांकां अनुभव आमचो आसा. त्यामुळे त्या अनुभवाच्या आधाराचेर ताजो व्हडलोसो इम्पॅक्ट जाला. अशें म्हणटात की दक्षिणे भितर फ्रॉम नमो द कॅम्पेन फोकस हॅज शिफ्टेड टू मनो म्हणून. ना थोडोसो आमी गोंयांत सबंद हातून नॅशनल लेवलचेर आमी कितें करूंक सोदता हाजें उदाहरण दिता आसतना गोंयांत आमी 2 वर्सांत कशा पद्दतीन फायनान्शियल स्टेट सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल खूब लोक ताजे क्रेडीट दिवपाक तयार नासता किंवा लोकांक लक्षात येना की मायनिंगचो सगळो कंप्लीट फायनान्शियल 2-2.5 कोटीचें उत्पन्न खटाक करून गेल्या नंतर एका धपक्यान विथ 1 गो द इन्कम बिकेम 0. ते गेल्या नंतर सुद्दां आमी सांगलेल्यो आमी सगळ्यो स्किमी चालू दवरून डेव्हलपमेंटूय तितल्याच नेटान चालू दवरले. आर यू कन्सिडरिंग दिस एज अ रेफरंडम ऑन युअर गव्हर्नमेंट ऑल्सो? हांव रेफरंडम म्हणचो ना, पण डेफिनेटली म्हज्या गव्हर्नमेंटा केल्ल्या कामाची पावती ह्या इलेक्शनाक मेळटली. वॉज ऑफ शिफ्ट म्हणटात तुमी, तो शिफ्ट चर्चीन सर्क्युलर इशू करतकीच जाला. अशें म्हणटात की त्या सर्क्युलरा उपरांत सडनली बिकॉज मनोहर पर्रीकर बिकम्स अ फेस ऑफ सॉफ्ट हिंदुत्व
and it very widely acceptable across the section appeal asa. So the focus thing namo to mano जर केलो after that circular this is a change in your strategy. ॲब्सोल्युटली नाही. पहिली गजाल चर्चीन जे सर्क्युलर इश्यू केला पळय ते जर तुम्ही कॅरफुली वाचत जाल्यार तातूंत पयलें वाक्य आसा दुसऱ्या पेरान की चर्च डज नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी. बरोबर. पयलें इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट जातलें. ताज्या नंतर तांच्यांनी जें कितें म्हणलां पळय ताका आमचो व्हडलोसो आक्षेपूच ना. सेक्युलर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दॅट इट इज अ सेक्युलर रिपब्लिक and therefore every political party has to be secular. In Goa, we have already proved it beyond doubt. At national level, it will be proved in this coming 5 years that BJP is equally inclusive party. And आमचो आता manifesto सुद्धा जो आयला तातूंत भितर हो शब्द inclusive शब्द हो include केल्लो आहा. म्हाका दिसता over a period of time, as the party went on developing, that whatever required to be changed has been incorporated. But जो एक असो कम्युनल म्हण टॅग जाता तो शब्द त्या सर्क्युलरा भितर आयिल्ल्यान एक मातशें एक वेगळें चित्र निर्माण जालें ना. म्हाका दिसना. म्हाका दिसना. कारण जर हांव तातूंतल्यान वचत जाल्यार तातूंत भितर जे अन्य गजाली आहा त्यो सगळ्यो पळत एक गजाल आसा. एक सर्क्युलर पयलीं दुसऱ्या एका संस्थेन ज्याचे चर्चेशी संलग्न आहा त्या संस्थेन काडलेले ते तांचो प्रेस नोट आशिल्लो. तो हे न्हय. तांचे काही विशयांचेर स्टँड आसा तो स्टँड आमी एग्री जायना. उदाहरण तातूंत तांचे संलग्न आशिल्ले म्हणजे अबाउट एविएशन मोपा दाबोळी ह्या संदर्भात आमचो डिफरन्स आसा. आय एग्री विथ दॅट डिफरन्स. देर इज अ डिफरन्स. सो दे हॅव एन व्यू पॉयंट ऑन दॅट. तो व्यू पॉयंट हांव एंडोर्स करिना त्यामुळे ते म्हजे काही गोष्टी एंडोर्स करनासतले. दॅट इज अ डिफरंट इशू. एज अ जनरल सर्क्युलर जे चर्चीन वाचले वता त्या सर्क्युलरान म्हाका व्हडलेशें कितें आक्षेपार्ह दिसना. हे दोन्ही सर्क्युलराचे मिक्सचर काँग्रेसीन आणि काही वर्तमानपत्रांनी एक तरी जाणून बुजून किंवा इग्नोरन्सान केल्ले आसा आणि त्यामुळे हे थोडेशे कन्फ्युजन. इवन चर्चीचे संस्थेन जे तुम्ही सर्क्युलर काढले म्हणतात फाटले 2 वर्सांतले जर तुमचे काम जर पळयलें जाल्यार खूब जाण एक्सेप्ट करता इट हॅज बीन व्हेरी इन्क्लुसिव्ह. दॅट इज फर्स्ट. आणि सेकंड थिंग कांय प्रमाणात तुमचे जे कांय खंदे समर्थक सुद्धा आशिल्ले ते सुद्धा वचून म्हणतात की मनोहर पर्रीकर इज नाव इन्वॉल्विंग इन टू मायनॉरिटी अपीजमेंट. सो एकवटेच्यान तुमचेर मायनॉरिटी अपीजमेंटाचो आरोप जाता. अपीजमेंट हो शब्द हांव केन्नाच मान्य करता. आणि तरी आसतना तुगेले एक चर्चीची संस्था अशी सर्क्युलर काडटा म्हणून वायट दिसता की आपण इतलो इन्क्लुसिव्ह जावपाचो प्रयत्न केलो तरीकय एका संस्थे कडच्यान अशी एक सर्क्युलर आयले म्हणून. नाही ते तांचे इंडिव्हिज्युअल मत आहा. त्या संस्थेन आशिल्ले जे कोण ताजे एडमिनिस्टर करणारे मनीस आहा तांकां एका मेजर पॉयंटाचेर वी डोंट एग्री. आय डोंट एग्री. अपीजमेंट आशिल्ले जाल्यार हांव थंय एग्री करतलो आसलो. आय हॅव नॉट एग्री ऑन इट. आमचें स्पश्ट मत आहा की दाबोळी वील बी देर प्रॉपरली पहिली गजाल म्हाका हांवें तुका सांगलें की ह्या सर्क्युलर इज अ रुटीन तांचे जे वर्साचे सर्क्युलर आसता तशेंच पद्दतीन आहा. त्यामुळे म्हाका त्या सर्क्युलराचेर व्हडलो आक्षेप ना. सेकंडली आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट पॉप्युलेशन इन गोवा कन्सिडर्स अज बेटर अँड मोर सेक्युलर दॅन इवन काँग्रेस. त्यामुळे म्हाका ताचेर काय व्हडलोसो हे दिसना. पहिल्या संस्थेन जे कितें काडलां त्या संस्थेचे चलवणाऱ्यांचे वैयक्तीक मत भितर चड रिफ्लेक्ट जालां. वायट दिसलें की इतले आपण ट्राय केली इन्क्लुसिव्ह जावपाची तरी आसतना इलेक्शना टायमार असली गजाली क्रॉप अप जातात. हांवें कितें गजाल केली पळय ती हांवें कोणे तरी म्हाका सपोर्ट दिवचो आनी म्हजें जाल्यार स्पश्ट मत आहा की राजकीय हातूंत रिलिजियस संस्था ह्यो केन्नाच डायरेक्ट म्हणजे पॉलिटिकल कॅम्पेनिंग करपाक इनवॉल्व जावंक जायना. राजकीय एके आमी सेक्युलर जर म्हणटा जाल्यार रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन मे हॅव अ व्यू पॉयंट in general, like character pare asung jay, who has an objection to it. These are universal principles. Secular asung jay, who has an objection. Again a universal principle. No, universal principle जर कोणे सांगली प्रत्येकान मतदान करूंक जाय. I support all these aspects. म्हाका काय तातूंत काय. दुसरी गजाल आसा तो सावथा भितर म्हणटात की चर्चिलाची कॅन्डिडेचर इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मनोहर पर्रीकर. की काँग्रेसीचे मत फोडपाक चर्चिलाक मुखार केला. चर्चिलाचे कांय केसी तुमचे कडेन आसात आणि त्यो केसी तुम्ही तांकां दाखोवन चर्चिलाक बरोच भेश्टायला आणि ताका थंय उबो केलो म्हणून. आणि मदीं सांगला की तुवें आपल्याचेर टिका केल्या जाता भाशणांतल्यान. नाही चर्चिलाचेर जी केस आहा पळय ती काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यान घाल्ल्या केसीच्या हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचेर आसा. तो कोण तो आमचो नांव विसरलो कवटणकार. कवटणकारान हायकोर्टा कडच्यान डायरेक्शन घेवन ती केस आहा.
त्यामुळे जर तूं ताका दोश दितलो जाल्यार तो काँग्रेसीक दी पयलीं म्हणजे तांच्यांनी चर्चिलाचेर केस घालपाक लायल्या बेसिकली दॅट इज हे आता ते तुमच्या हातां आसा म्हणजे तुम्ही ताका ते बिश्टयतात दाखोवन. म्हज्या हातान म्हाका घेवपाचें आसा जाल्यार आनी कितल्योश्यो केसी आहा त्यो हांव घेतलो वतलो आनी त्यो घेतल्यो वतल्यो आफ्टर इलेक्शनाच्या पयलींच घेवन तातूंतल्यान मागीर राजकीय भांडवल करपाक हांव दिवंक म्हजी इच्छा ना. दुसरी गजाल लक्षांत दवर की चर्चिल जो उबो रावलो ताका कारणीभूत काँग्रेस आहा. हांकां कोणें त्या लोहिया मैदानाचेर सभा घेवन सार्दिनाक मतदान करा म्हूण सांगपाक लायिल्लें हांवें सांगलेलें. तांच्यांनी पयलीं सार्दिनाक फुलयलो ताजी कॅम्पेन चालू केली हेवटेन तेवटेन भोंवले आनी मागीर काडले आनी काँग्रेस आउटसोर्स केली विजय सरदेसायाक. मागीर विजय सरदेसायान आमचो कॅन्डिडेट ठरयलो. आतां तो ताका घेवन नासता कॅन्डिडेटाक. ही चूक म्हजी. चर्चिल तातूंतल्यान जर बेजार जालो जाल्यार तो ताजो इंटरनल हे आसा. दुसरे गजाल एक आसा गजाल लक्षांत दवर की चर्चिलाचे एक म्हाका दिसता बेजीक सिद्धांत आहा खंयचीच निवडणूक चर्चिला शिवाय जावची ना. हे एक तूं बारीक ताजे चर्चिल उबो रावपाकच जाय. कोण ना कोण तरी म्हणजे आलेमांव कोण तरी उबो रावंक जाय. ताजी इच्छा आशिल्ली चली ह्या उबे रावची चलयेक जर तांच्यान दिल्ले जाल्यार प्रश्न येनासलो. काँग्रेसींतली बंडखोरी ही म्हजे कडेन कित्याक पोट दाखोवंक जाय. काँग्रेसीन आपलें सांबाळचें. दुसरो जो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार नरेंद्र सावयकारांचो. अशें म्हणटात की सावथाचे पॉलिटिशियन तुमी पळयल्यात ते सामके फायटर आसतात सामके एग्रेसीव असतात आणि लोकांक त्यो गजाली अपील जातात. नरेंद्र सावयकार इज अ कॅन्डिडेट हू डजंट फॉल इन दॅट कॅटेगरी. इज अ व्हेरी सोबर मॉडेस्ट पर्सन. अशा हातूंत भितर ही इज बँकिंग ऑन टू मेजर फॅक्टर्स. वन इज मनोहर पर्रीकार and second is Narendra Modi. It is more of a Manohar Parrikar Narendra Modi factor than Narendra Sawaykar factor. नॅशनल इलेक्शनाक लोकल मनशाचो इन्फ्लुयन्स हो एका लिमिटा पलीकडे असणें शक्य ना. इट्स बेसिकली 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर प्रभाव दाखवणारो एखादोच पॉलिटिशियन एका राज्यान आसूंक शकतलो पर्टिक्युलर गोंया सारक्या. मे बी मनोहर पर्रीकार आसूंक शकता. थोड्या फार प्रमाणाचेर विथ हे इवन चर्चिल ही हॅज अ कनेक्शन अक्रॉस. अशें इम्पॅक्ट तुका 500 मनीस मेळटले की जे पर्सनल इम्पॅक्ट सगळे कडेन दाखोवंक शकतले. पण नरेंद्र सावयकर तो पॉझिटिव्ह पॉयंट सांगता. तो एग्रेसीव ना न्ही. तो एडवोकेट असल्यामुळे ताजे एग्रेसिवनेस हे लॉजिकल एग्रेसिवनेस आसता. एग्रेसिवनेसचे 4-5 प्रकार आसूंक शकता. एखादो मनीस वचून कोणाचे 2 मुस्कटे दिले त्या एग्रेसिवनेसच आसूंक शकता. दुसऱ्याचो आर्ग्युमेंट आवाज व्हडलो चडप. तिसरो मनीस आपले पॉयंट सारके आर्ग्यू करतलो. ही इज अ वन हू आर्ग्यूज. इज अ व्हेरी फिट पॉयंट टू बिकम एन MP. दॅट इज वन. एंड सेकंडली गेले 2 वर्सां तो सबंद दक्षिण गोवा ताणें सारकें पिंजून काडलेल्या. त्यामुळे जर कोणाची समजूत आसत की तो लोकांक वळखना जाल्यार ती चुकीची. ही इज नॉट अ मास लीडर. इन लोकसभा यू नीड मास लीडर्स. Not necessarily. Grassroots leaders are adequate. Mass leader is a different issue and grassroots leader is a different issue. Grassroots is one who has a grassroots connection in his constituency. Mass leader is one who goes beyond his constituency. Not necessarily.